तुम्ही डेली ट्रॅव्हल करता असे? डेली ट्रॅव्हल करता न्ही. एक्सिडेंट झाला म्हणजे बाबा कशें एक्सिडेंट झालं कोण पळयना. एक्सिडेंट झाला एका माना तेका बाबा खड्ड्या पण कोणी मरपाक शकता. फॅमिलीज आर डिपेंडंट टू टेक केअर ऑफ दीस. सकल आसा हे रस्तो सारकी बॅलन्सिंग ते पळय ते माती वयर जाला हे सकल जाला आनी बस कित्याक जाता सामकी बेंड जाताले सारकी बेंड जाल्यार ड्रायव्हर बॅलन्स जायना मागीर कितें जाता मातशी पेसेंजर रावता न्हू सकाळी कामां वचपाचें बॅलन्स जाल्यार कितें जाता मागीर अशें जाल्यार म्हाका सगळे भे येता आतां ड्रायव्हर भे जाले तर रस्तो सारकी ना तो सारके ते कशें आसा लेवल एकाली लेवल जावपाक जाय सेम तेच प्रॉब्लम आसा आनी कांय ना हिंगा आनी कितें मातशी मिस्टेक जाल्यार मागीर ड्रायव्हर तें नांव सगळे बसीकार तशी आसा आनी तो चलयना सारकी कशें चलयता तशी चलयता म्हणजे पड्डे कोणाक दिश्टी पडना वास्को रूट सारका रस्त्याचे आनी मदीं मदीं बी थिंगाय बी आसा न्हू विशाला कडेन विशाल मार्ट थिंगाय बी आसा. आयज सकाळीं फुडें फोन येयलो हांव एक बशीचो ओनर म्हाजी बस वास्को टू मडगांव चलता म्हाका ड्रायव्हरान सकाळीं फुडें फोन मारलो की आमची बस मातशी फोंडकुलां पडोन अशी वांकडी जाली लोक सगळीं भिवून जेवण सगळीं धांवली म्हणून कित्याक आसा एक सायडीन टायर म्हणपाक लागलो हें केलें उखलेले आनी एक सायडीन सामकी बॅलन्स जाली म्हणपाक लागलो सगळीं म्हणपाक लागलो रस्त्या लागून म्हणपाक सगळें जाता हें हांगा अशें अशें तेणें म्हाका फोन हांव फोन करतकीर हांव बेगीन गांवांत येयलो पयलें हांगा रस्तो पळयल्यार सामको मोठे मोठे खळगूट पडल्यात आनी हे एक्सिडेंट जावप म्हणल्यार ते कित्याक लागून जावप हे सगळे हे रस्त्या लागून एक्सिडेंट जावप अशें म्हाका दिसता. तुमची कितें मागणी आसा आतां सद्या? म्हाजी मागणी आसा कितें रस्तो मातसो क्लियर करपाक जाय रस्तो मातसो सारको करपाक जाय ते मातशें लक्ष घालपाक जाय गव्हर्मेंटान. फाल्यां बस पडली तुमकां जबाबदार धरता हय सगळीं म्हणटा कितें ड्रायव्हराची मिस्टेक म्हणटात हांव एक ओनर म्हणून म्हाका आतां खबर आसा सगळे मागीर ड्रायव्हराची मिस्टेक म्हणटा ड्रायव्हरान बस उडयली ड्रायव्हर पिलो अशें तशें म्हणटात पूण रस्तो कोण पळयना. खंय तरी एक्शन जावंक जाय गव्हर्मेंटान दखल घेवंक जाय पळोवपाक जाय तेणें मातशें लक्ष घालपाक जाय. हांव सुबह में गाड़ी लेबर ट्रिप है सुबह गाड़ी तो फुल रहते सुबह एक आगे गाड़ी नहीं था बल्कि गाड़ी लोड हुआ ऐसा इधर गाड़ी बैलेंसिंग हुआ खड़ा था आगे से एक बड़ा गाड़ी था मैं रुका वहाँ पे उसको जाने दिया पहले स्लो आया इधर आगे अनबैलेंस हुआ ऐसे उतर के चलते गया उधर के चल गया लो औरत लोग बोला इतना कर पड़ते बोला तुम लोग ही ले आया हम लोग नहीं मनता बोलता फिर भी आते हैं गाड़ी ओवरलोड स्पीड नहीं बोल रहा आगे गया उधर से लेके हम लोग गया अभी इतना खड्डा होते किसकी जिम्मेदारी है वो बोलता है गाड़ी फुल ऑन बैलेंस ये कीचड़ देखता है देखो कीचड़ देखता है ना पूरा गाड़ी ऐसा बैठ गया गाड़ी का चेसी तक लगा. तो क्या कहते हैं रास्ता पूरा रास्ता थोड़ा ठीक करके दिया तो अच्छा है ना. ये रूट में कितना तकलीफ होता है चलाने की गाड़ी? ये रूट में पहला तो अच्छा था जब से ब्रिज का काम चालू हुआ ना जब से बहुत तकलीफ होने लगा हमको. अभी 15 दिन पहले एक बस भी पलटी हुआ जिधर खड्डा पड़ा था बस एक पडलेली आसली ते तुमी म्हणले लोकांनी म्हणले की ड्रायव्हर पिल्लो बरोबर हा ड्रायव्हर पिल्लो पूण कित्याक सेकंड ऑप्शन कितें जालें ड्रायव्हर पिल्लो ते बरोबर जालें कशें ते एक्सिडेंट रस्त्याक लागून तुम्ही पळोवंक शकता रस्ते आमी येवन हांगा वास्कोसून येवन आतां ड्रायव्हर सगळे आमचे ओनर आसा आमचो ड्रायव्हर आसा तुम्ही पळोवंक शकता सकाळी त्या आमचे पात्रांवाची गाडी पलटी जावपाची सकाळी आतां हे कोण करतलो हे सगळे गव्हर्मेंटान करपाचें नाजाल्यार आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला तेणी तरी करून घेवचें बेगीन बेगीन आनी तुमी थंय पळोवंक शकता थंय येदो व्हडलो फोंडको पडलेलो आहा थंय मातशें पावस कट पडलो जाल्यार ती माती कोसळून गाडी सकयल पडटली सो हेजेर मातशें आनी सगळ्या म्हळ्यार डबल गाडी हांगा पास जायना तुमी म्हणटा आतां बसीचे ड्रायव्हरांची मिस्टेक तितून ड्रायव्हराची काय मिस्टेक आसना पयलीं तुमी ते रस्ते सारके करून घेवचे मागीर कितें आहा तें आमी अशें की सगळे ड्रायव्हर पिता अशें ना थोडे 5वी बोर्डां सारकी आसना थोडे ड्रायव्हर असे आसता की पिवन चलयता पूण आमी सगळे तशें ना पूण उलयतना कितें म्हणपाचें सगळे ड्रायव्हर आसले नासता आमी सगळे ड्रायव्हर बरे आहा पूण मातशें तुमी हें पळोवचें कितें हे रस्ते कितें आहा ते पयलीं करून घेवचे.